सगळ्यात पयलीं आयच्या अपडेटीत गोंयभर पावस पडत आहा कालच्यान आनी तो आनीकूय कंटिन्यू जातलो जशे वेदर रिपोर्ट्स मॅट डिपार्टमेंटा कडल्यान येयल्या तेजे प्रमाण तेंच्यांनी ऑलरेडी आमकां इन्फॉर्म केल्लें की 18 तारखे म्हणजे संडे आयज आयतार थंय रेड कलर वॉर्निंग इश्यू केल्या आनी खूब पावस पडटलो म्हणून तशें आयज सगळे पळयता सकाळच्यान पावस पडत आहा सेम वॉर्निंग तेंच्यांनी 19 सोमारा 19 जुलयाक कंटिन्यू केल्या आनी तेजे उपरांत पावस मातसो कमी जावपाक शकता अशें म्हटलां पण ह्या 2 दिसां भितर 45 to 65 स्पिडीन विंड फ्लो आसतलो आनी ज्या जाग्यांचेर लँडस्लायड जाता ज्या जाग्यांचेर फ्लडींग जावपाचे चान्सीस आहा रिवर वॉटर लेवल वाडपाचे चान्सीस आहा ते सगळे कंटिन्युअस मॉनिटरींग करचें पडटलें पण तेजे उपरांत आनी एक गजाल सांगता की बे ऑफ बेंगालाक एक लो प्रेशर बेल्ट तयार जावपाची शक्यता आनी ते जालें जाल्यार हो हेवी रेनफॉल व्हेरी हेवी रेनफॉल आहा तो आनी वीकभर म्हणजे सुमार 21 जुलय ते परत 25 जुलय पर्यंत कंटिन्यू उरपाक शकता आनी सेम जसो आतां पावस जो दिसता तो 25 जुलय पर्यंत कंटिन्यू जावपाक शकता हो जो बे ऑफ बेंगाला जर लो प्रेशर बेल्ट तयार जाला जाल्यार दुसरे हेजे पॉलिटिकल अपडेटीन आयज गोंयचे चडशे लिडर म्हणजे फाल्यांच्यान सेशन स्टार्ट जाता सोमारच्यान तर राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर मागीर लोकसभा खासदार मिनिस्टर श्रीपाद नायक हे दिल्ली गेल्या विनयान एअरपोर्टाचेर बायट दितना सांगलें की एक मायनिंगाचेर बील फाल्यां येवपाक शकता जे गोंया खातीर म्हत्वाचें जावंक शकता मागीर दुसरे सीएम गोंयचे आयज सांजचे दिल्ली वचपाक दोन दिसाचे दिल्ली भेटेर दिल्ली वचपाक भायर सरले आनी दुसरे एक आयकूं येता की डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकरूय दिल्ली वचपाक भायर सरल्या म्हणून तेंचे दोगांचें एक जॉयंट काम आसतलें ते धनगर समाजाक एसटी कॅटेगरी एसटी शेड्युलान घालपाचें जे प्लॅन आसलो आनी तेजेर स्टडी बी केली हो विशय घेवन ते दिल्ली गेले आनी दुसरे सीएम जेन्ना आमकां मेळ्ळो एअरपोर्टाचेर तेणी सांगलें की PWDचे प्रोजेक्ट आनी वेरियस कामां घेवन नितीन गडकरीक तेंचें मेळप जातलें ते भायर ते होम मिनिस्टर अमित शाहक मेळटले आनी शक्य जाल्यार ते PM मोदीकूय मेळोन मागीर येतले इतल्यो गजाली सीएमान आमकां सांगल्या इतलीच आसली आयची अपडेट.